दीस सोमार ऑक्टोबराची 6 तारीख 2025. पहिले वाचप जोना प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 1 वळ 1 तावन 17 आणि अध्याय 2 वळ 1 तावन 10 पर्यंत. सर्वेस्पराचे उतर अमित्ताईच्या पुता जॉनाक पावले. उठ आणि निनिवेक त्या व्हडल्या शहराक वच आणि ताच्या निवासांच्या कोटेपणाची खबर म्हजेशी पावल्या म्हूण तांकां परगट कर. जॉना भायर सरलो, पूण सर्वेस्परा मुकलो पळून वचचे खातीर तारशिशाची वाट धरूंक ताणें सोदलें. तो जाफाक देंवोन गेलो आनी थंय ताका तारशिशाक वचचें एक तारू मेळ्ळें. सर्वेस्परा मुकलो पळोवन वचचे खातीर आपले पयशे फारीक करून तांचे बराबर तारशिशाक वचूंक तो तारवार चडलो. पूण सर्वेस्परान दर्यांत एक वादळ उठयलें आनी तुफान दर्यांत इतलें व्हड जालें की तारूंक फुटताशें दिसलें. तारवटी भियेले आनी जण एकल्यान आपआपल्या देवाक उलो मारलो आनी तारवाचो भार उणो करचे खातीर ताणें आपलो माल दर्यांत उडयलो. जॉना सकला देंवोन तारवाच्या दाळांत गेल्लो आनी तें आड पडून गाढ न्हिदेंत आसलो. तारवाच्या तांडेलान ताचेशी येवन म्हळें, तूं न्हिदोन आसाय तें कितें? उठ आनी तुज्या देवाक उलो मार. एकाद्या वेळार तूं आमचो उडास करीत आनी आमकां वांचयत. उपरांत तांणी एकामेकां म्हळें, हें वायट आमचेर येवंक कारण कोण म्हणून पळोवंक सोरती घालया. देखून ताणें सोरती घाल्यो आनी सोर्त जॉनाचेर पडली. तेन्ना ताणें ताका म्हळें, सांग आमकां, तुजो धंदो कितें? तूं खंय थावन आयलाय? तुजो गांव खंय? तूं खंयच्या लोकां मदलो? ताणें जाप दिली, हांव एक हेब्रेव आनी दर्यो आनी पृथ्वीर आसलेल्या सर्वेस्पराचें सर्गीच्या देवाचें आराधन हांव करतां. तेन्ना तारवाटी भियान कांपले आनी म्हणाले, तुवें हें कित्याक केलें? तो सर्वेस्पराच्या हातांतलो सुटोवंक सोदतलो म्हूण तांकां कळीत आसलें, कित्याक ताणेंच तांकां तें सांगिल्लें. तेन्ना ताणें म्हळें, दर्यो आमचे पासत थंड जावचे खातीर आमी तुका कितें करचें? कित्याक दर्यो चड आनी चड सांबळ जातलो. ताणें जाप दिली, म्हाका धरा आनी दर्यांत उडया आनी दर्यो तुमचे पासत थंड जातलो, कित्याक म्हज्या गुनावाक लागून तुमचेर हें व्हड तुफान आयलां म्हणून हांव जाणां. तडीक पावचे खातीर त्या मनशांनी आपले सगळे सक्तीन ताणले, पूण तांच्यान कांयच करूंक जालें ना, कित्याक दर्यो चड आनी चड सांबळ जायत आसलो. तेन्ना ताणें सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी म्हळें, सर्वेस्परा, ह्या मनशाक लागून आमकां मरूंक दिनाका आनी निरपराधी मनशाच्या रक्ताचेर गुन्यांवकार आमकां करिनाका, कित्याक तुवें सर्वेस्परा तुका बरें दिसलें तशें केलाय. उपरांत ताणीं जॉनाक धरलो आनी ताका दर्यांत उडयलो आनी दर्याची उसांबळाय थांबली. हें पळोवन ते मनीस भियेले. ताणीं सर्वेस्पराक एक यज्ञ भेटयलो आनी ताका आंगवण्यो केल्यो. सर्वेस्परान एक व्हड मासो धाडलो आनी त्या माश्यान जॉनाक गिळलो. जॉना 3 दीस आनी 3 राती त्या माश्याच्या पोटांत उरलो. माश्याच्या पोटांत तावन जॉनान सर्वेस्पराक आपल्या देवा लागीं प्रार्थना करून म्हळें. सर्वेस्पर माश्या कडेन उलयलो आनी माश्यान जॉनाक वेळेर पांकलो. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन जॉना अध्याय 2 वळ 3, 4, 5 आनी 8. श्लोक. म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो वयर काडलोय. म्हज्या घरचे आकलासांत हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी ताणें म्हाका जाप दिली. पाताळाच्या गुंडयेंत तावन हांवें बोब मारली आनी तुवें म्हजो ताळो आयकलोय. श्लोक. म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो वयर काडलोय. तुवेंच म्हाका पाताळांत दर्याचे गुंडयेंत लोटून घाल्लोय. उदकाच्या आवरांत हांव सांपडलो. तुजी लारां आनी उदका लोट म्हजे वयल्यान वतालीं. श्लोक. म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो वयर काडलोय.
आनी हांव अशें म्हणटालो, तुज्या दोळ्या मुखा वयलो तुवें म्हाका कान उडयलाय. कसो आतां तुज्या पवित्र मंदिराचेर दिश्ट घालूंक हांव सकान? श्लोक. म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो वयर काडलोय. भितरले भितर जीव म्हजो करगोन वतालो तेन्ना सर्वेस्पराचो हांवें उगडास काडलो आनी तुज्या पवित्र मंदिरांत तुज्या मुखार सोडून गेल्ले म्हजे मागणे. श्लोक. म्हजो जीव सर्वेस्परा तुवें फोंडांतलो वयर काडलाय. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. एक नवो उपदेश हांव तुमकां दितां म्हणटा सुमी, जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. हालेलुया, हालेलुया. शुभ वार्ता. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 10 वळ 25 तावन 37 पर्यंत. एक दीस शास्त्र्यां भितरलो एकलो उठोन जेजूची परीक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो, मेस्त्री, सासणेक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका सवाल केलें, नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसा? तूं तें कशें समजताय? ताणें जाप दिली, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुजे सक्तेन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पराक तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तुजो करताय तसो तुजो पेल्याचो मोग कर. जेजू ताका म्हणालो, सारकी तुजी जाप, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. पूण तो आपले सवाल समा म्हणून दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो, तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? जेजू ताका जाप दिवन सांगूंक लागलो, एक मनीस जेरुसलेमांतावन एरिकोक देंवोन वताना सोराच्या हातान सांपडलो. ताणें ताचें सगळें नाग आयलें, ताका मारन घाय केले आनी अर्दो जीव करून ताका सोडून गेले. अशें आसता एक याजक तेस वाटेन देंवोन वतालो. ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बगलेन चलतच रावलो. तेस परी एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसऱ्या बगलेन चल्लो. शेकी ते वाटेन वेतालो एक समारियागार ताचे सरशीं पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो. लागींसर ताच्या पांयांक तेल आनी वायन ओतून ताणें ते बांदले. उपरांत तो ताका आपल्या जानवराचेर बसोवन एक छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. दुसऱ्या दिसा छत्राच्या मालकाक रुप्याची 2 नाणीं ताणें दिवन म्हळें, हाची जतन घे आनी कितें सडीत तूं करसिताय ते पाटी येतना हांव तुका फारीक करतां. ह्या तेगा भितर स्वराच्या हातांत सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता? शास्त्र्यान जाप दिली, ताची दया केली तो. त्या वेळ जेजून ताका सांगलें, वस आनी तूंय तशेंच कर. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय? ह्या सवालाक आसा जवाब, वस आनी तूंय तशेंच कर. ह्या सवाला आनी जापी मदें आसा वोपार जी दिता आमकां प्रेरण जियोंक क्रिस्ता सरी जाल्ली देवाक मानता तसली जिणी. जेदवा आमी गरजेंत आसलेल्या व्यक्तींक पावता तवळ आमी देवाची भुरगीं जाता. गरजेवंताक पावतना जर आमी तांची जात, कात आनी भास पळयता तर आमी क्रिस्ताचो मोग करूंक चलवता. खंयच्याच रितीर भेदभाव करिनासतना कुमोग करता तर आमी बरे समारियाकार जाता. संवसारी दृश्टीन समारियाकार परकी तरी समारियाकारांच्या त्या वर्त्या करनेन ताका आमी बरो म्हणून उलयता. आमी केवळ उतरांनी न्ही, मागार कार्यांनी बरे व्यक्ती जायचे. आमी बरे व्यक्ती जाल्यार मात्र खरे क्रिस्तांव जावंक पावता.